सकळांकै नमस्कारू. परम पुरुषना परवासु देवना परम पुरुषना परवासु देवना पुरंदर विठ्ठलना आडिसिदळ यशोदा पुरंदर विठ्ठलना आडिसिदळ यशोदा जगदोधारना आडिसिदळ यशोदा जगदोधारना. पुढली व्हिडिओ सांगतो आम्ही श्रीमद भागवत भगवद्गीते सकाळी पळयले ताजे इम्पॉर्टन्स कसले म्हणून पळयले. आज हांव सांगूत असं गर्ग महामुनीन बरयलेले गर्ग संहिता म्हळ्यार कसले म्हणत 12,000 श्लोक आशिल्ले हे गर्ग संहिता बरयलेले गर्ग महामुनीनत. श्रीकृष्णाक नामकरण केल्लेले गर्ग महामुनीनत. देवाले जातक वज्जून यशोदेक सांगून दिल्लेले हेची मुनीनत. तशीची यादव कुलाचे कुलगुरुवत. पराशर मुनीले व्यास मुनीले समकालीन जावन आशिल्ले अन्यत देवकीले वसुदेवाले वाल्डीक कोण सोडलेले. व्यासान बरयलेले भागवतांतू नत्तिले मस्त काणी अंतस. राधापती म्हणत अंत चढय देवाक सांगून आस. देव सान चड आसतना राधेक वाल्डीक केला जाल्यार ते विंगड खंयचे अंत पळयल्यार आमकां मेळना. राधा कृष्ण तत्व आतां हे वज्जूच फुडें आमी मना वर्क चल्लेले. अंतू सांगून कसं म्हळ्यार त्रिमूर्ती रूपान तुले एक अंशत कृष्ण विष्णू अल्टिमेट जावन आशिल्ले परम पुरुष म्हणून सांगून आस कृष्णाकत. वैकुंठाकय वैरी आशिल्ले एक लोक गोलोकधाम अंतू सांगून आस. आनी देवी महात्म्यांतूय ब्रह्मपवित्र पुराणांतूय गोलोक म्हणल्यार एक लोकस म्हणून सांगून आस. अखिलांठ कोटी ब्रह्मांडाकय वैरी एक सत्य शिरब्बूनत गोलोकस. हे गोलोकांतू सच्चिदानंद रूपार आशिल्ले देव म्हळ्यार देवाक रूप ना जाल्यार रूप जावक जाल्यार घेवेत. रूप येतना देव पुरुष जावन येता. तदना पुरुषा ಒಟ್ಟೂಚಿ एक प्रकृती भावारी राधाराणी येता. सांख्ययोगांतू सांगून आसा. सांख्ययोग म्हणटना इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले 6 शास्त्रांतू एक. तांतू कसं म्हळ्यार प्रकृती पुरुषांतू सुकूनत सर्व ब्रह्मांडय जल्लले म्हणत. तदना प्रकृती पुरुष भावारी येताना राधा कृष्ण जावन येता. राधनी कृष्ण ते कृष्णांतू सुकूनत नमनमने देव अवतार इले म्हणत सांगून आसा. गर्ग भागवतांतू सांगून आसा. अंतू देवाले 6 नमने अवतारू 6 अवतार न्ही 6 नमने अवतारू सांगून आसा. अंशावतारू अंशांश अवतारू आवेश अवतारू कला अवतारू पूर्ण अवतारू परिपूर्ण अवतारू. अंशावतारू म्हणटना देवाक कृष्णाक हेल्प करूक जल्लले अवतारू. ब्रह्मदेव महादेव सकाळी अंशावतार जावन आतां सांगून आसा. तशीच अंशांश अवतार म्हणटना ऋषी
ब्रह्मदेवाल पूत जावन आशिल्ले मरीची आनी विंगड ऋषी जावन आशिल्ले सकळी अंशांश अवतार जावन आसाची आनी आवेश अवतार म्हणटना परशुरामाक ಅಂತ सांगून आसा म्हळ्यार परशुरामू एक ब्राह्मण कुटुंबेंतू जनन जल्लत जल्लारी अधर्मी जावन आशिल्ले जनांक दिवश मारूंक आशिल्ले एक मन परशुरामाक दिसयलेले देवान परशुरामाल मनांतू आवेश जल्लल वेळारत ते देखून परशुरामाक आवेश अवतार म्हूण सांगून आसा कला अवतार कपिल कूर्म सकड़त कला अवतार जावन ಅಂತ सांगून आसा धर्म पुनस्थापनाकೈ देवालय नाम प्रचारणाकೈ ಗೆತ್ತಿಲ अवतार आणि पूर्ण अवतार म्हणटना नरसिंह अवतारू श्रीरामचंद्र अवतारू नरनारायण अवतारू विष्णू अवतारू सकड़त सांगून आसा आणि परिपूर्ण अवतारू म्हणटना आमगेले गोलोकांतूल आशिल्ले राधा समेत जावन आशिल्ले गोपालकृष्ण किशोर भावार आशिल्ले गोपालकृष्णाक सांगून आसा संमोहन तंत्रांतू गर्ग भागवत ताजे महात्म्य सांगून आसा कशें म्हळ्यार पार्वती देवीन महादेवा लगी निमगुचे तुमी कोणा येसे ग्लो दिवस जप करता आसाची म्हणून तदना देवान सांगचे हांव परमात्म स्वरूप जावन आशिल्ले राधा समेत जावन आशिल्ले गोपालकृष्णाक स्मरण करता आसा म्हणून तदना पार्वती देवी निमगीता म्हाका देवालय काण ऐकूंक म्हूण आसा सांगून दितले इंचवे म्हणून तदना महादेवान उपदेश करचेत गर्ग संहिता अंतू गर्ग संहिता पळयल्यार देवालय सर्व काणी तंतस म्हणून तना भगवद्गीतेंतू 7 अध्यायांतू देवान सांगला म्हाका मिगेले पास्ट गोत्तस प्रेसेंट गोत्तस फ्युचर गोत्तस जाल्यार अर्जुना तुका तें कळचिना इति म्हळ्यार तूं बरी एक जीवात्मात आव परमात्मत द्वापर युगांतू जनन जेवची फुडेची देव राधाराणी लगी सांगता भूमी देवीन येवन सांगला दुष्टजन मस्त जाल्यांची ते भार भूमी देवीक घेवच्या जायना की ते देखून तांकां संहार करूंक भुमींतू अवतार जेवच्याक हांव वत्त आसा तदना राधाराणी निमगीता केदनाय एक अंक अंशाक पेटोवचे न्हू माय हे पंथीत ते डायरेक्ट जावन श्रीकृष्ण परमात्मूची अवतार घेता म्हणून थंय वचून कसं सक करतांची म्हणून राधाराणी निमगीतना देव सांगता मेगेले रूप पळोवन तांतू कलिकालांतूल जनांनी एट्रॅक्ट जावका जाल्यार तांकां मोक्ष मेळटले हांव हांगा साकून अशी एक सांगलारी कलिकालांतूल जनांक गेले मात ते वचना तांकां मोक्ष मेळका जाल्यार तांणी कशी जीवन काडका कशी जीवन काडूनच जे म्हूण सकळी हांव तांकां सांगून दिवका जाता म्हणून बदलची भगवद्गीता कांय ना जाल्यार आमकां सकळी कशी कळटा आशिल्लें मोक्ष मेळोवंक आशिल्लें एक वाट कलियुगांतू येत म्हूण सांगून जनन जेवचे देवान जनन जेवचे चुकून वापस गोलोकांत येवची ताय आशिल्ले सर्व काणी राधाराणीक सांगून दिता बलरामस्वामी जावन जनन घेवचे आदिशेशानत आदिशेशाकय तदना देव हे काणी सांगून दिता आसा हे बलरामस्वामी म्हळ्यार आदिशेशू हे काणी ब्रह्मदेवाक सांगून दिता ब्रह्मदेवू हे सकळी यमधर्माक सांगून दिता यमधर्मू हे काणी नरनारायणांक सांगून दिता तांणी हे काणी नारदांक सांगून दिता नारदू हे काणी गर्ग महामुनीक सांगून दिता हे सर्वय हांव सान मटार सांगिलें तुवें ध्यानांत बैसून आलोचन करून तुका मनांत दिसशी काणी रुपारी हे सकळी बरोका म्हणून नारद सांगता गर्ग महामुनी लागी तशेंच नारदान गर्ग महामुनीक सांगचें तज्जटूची हे गर्ग संहिता कशी बरोका म्हणून सांगून दिता आसा जनकरायाले म्हळ्यार सीतादेवीले अन्नाले ते जनरेशनांत आशिल्ले रायत बहुळाशू नारद मुनीन
बहुळाशाक सांगून दिवची तशी आता हे बरो का हे सृष्टी कर का म्हणून त्या वेळारी नारदू गर्ग महामुनी लगी सांगता अस. आणि हे गर्ग भागवत वादलारी नातला ऐकलारी ते ऐकूच जनांक कसं मेळटा म्हणत सांगून असा. भायल पुत्र यशस् वाहन ग्रह राजसौख्य मोक्ष हे सक्कडा पशी ओड ಗೋಲೋಕಾಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಗೋಲೋಕಾಂತು ಪೌಚಾಶಿಲೆ ಅವಸर मेळटा म्हणत आमचं सांगून आसा. हाका उदाहरण जावन महादेवान सांगून दिवचे काणी वज्रनाभाल काणीत. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಪೂತತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಲ್ ಪೂತತ ಅನಿರುದ್ಧು ಅನಿರುದ್ಧಾಲ್ ಪೂತತ ವಜ್ರನಾಭು वज्रनाभाक द्वापर युगाचे अंत्यारी द्वारका समुद्रांत बुडतना अर्जुनान वज्रनाभावर वस वरनो मधुराधिपती कुरुवस. ते वज्रनाभाल पूतत प्रतिबाहु प्रतिबाहुक सर्व सौख्ये सक्कडे आस जलारी चळडुव नाशलिंची कसं सकड कोर नाही तांकां चळडू जायनाची. पितृदर्पण करतना प्रतिबाहूक बेजार जाता आशिल्लें मेगेल नंतर आनी कोण करतले दान धर्म याग यज्ञ सेवा तशी सर्वय कोर न्ही तांकां चळडू जायनाची. तशी चांडिल्य मुनी ते येईल वेळारी देवाल काणी ऐकलारी पुरो म्हणून सांगताची तदन तुका चळडू जाताची म्हणून सांगताची. नवह यज्ञ दवरी तांतू गर्गभागवत वज्जू कशिले तयार करी. गर्गभागवत वदलारी देवाल वैरशिले भक्ती एक दिवस वत्त वर्धन जाता. 9 दिवसू वदलारी 9 दिवसू देवू प्रत्यक्ष जाता म्हणून सांगता. देवू प्रत्यक्ष जावन सर्व अभिवृद्धी ते ऐकल्ले सर्वांकय दिता म्हणून सांगून आसा. दिल्ला म्हणून सांगून आसा. 10 सेक्शन जावन आतां हे गर्ग भागवत आसा. अंतू भागवतांतू एक असुराक दिवश मारची काणी भारी चंद जावन सांगून आसा. जाल्यार गर्ग भागवतांतू हे असुरांक गेले दिवश मारचे असुरांक गेले पूर्वजन्म काणी सांगून आसा. गर्ग संहिताचे सांगूक न्ही काही मस्तच कोणाकच एक जनाक आजी मुखार सुण आशिल्लें ऐकूका म्हूण आसा जाल्यार म्हाका सांगू का तुमी हांव वारांतू एक दिवसू सक्कड वार एक दिवसू हांव आजी मुखार सुण आशिल्लें तुमकां सांगून दितली. हे वज्जूचे फुडें एक श्लोक सांगूक आशिल्लें ते श्लोक सांगून हे व्हिडियो आमकां रबोया. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते.